2014च्या इफीची बिलं अजूनही सेटल जाल्ली नात. खर्च 12.5 कोटी, मात अजूनही बिलं येतच आसात. फाटल्या 3 इफींनी स्कॅम जाला. गोंयकारांक फटोवन भायल्यांक कॉन्ट्रात दिल्यात. सभाघराची चौकशी समिती खंय पावली काय म्हूण युनायटेड ऑपोजिशनान आवाज चडयलो. मंत्र्यान सभाघर समिती नेमपाचें उतर दिल्लें. मुख्यमंत्री आतां उतरां फिरयता म्हूण विजयान आरोप केलो. 2014ची इफी बाय मार्च 2000 काबार जावपा आशिल्ली. नाव मार्च जालो, डिसेंबर जालो, वी आर इन जानेवारी 2016. Till the end of 31st March, this matter should end. This instruction I have given today itself. 2012 ते 2015 मेरेन मिनिमम 50 कोटीचे स्कॅम जाल्ले आहा. थोडे तुम्ही दितात. 90% भायल्या लोकांक तुम्ही हे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले, गोंयकारांक फटयलेले आहा. आणि स्कॅम जाला जेन्ना मंत्री एश्युरन्स दिता की हे जाला ते जावंकूच ना म्हणटा तुम्ही. तो मी नवेच जालें हे नाटक. जेचे बजेट वर्साचे 15 कोटी असता त्याचे स्कॅम 50-60 कोटी कशें जाता हांव नकळो. ताचे दुखणें दुसऱ्या जाग्यार आसा, तांकां खबर आसा. स्पीकर सर, मंत्र्याचे तुकडे खंयचे सायडीन आशिल्ले? जेन्ना आदले मंत्र्यान एक्सेप्ट केले आणि अश्युरन्स दिले हे हाऊसाक की हाऊस कमिटी आपण अपॉइंट करता, दुसरे दिसा न्यूजपेपराचेर आयले आणि आता म्हणतात की ते जावंकूच ना. स्पीकर सर, वर्बेटिम रिकॉर्ड्स आहा. हाऊस कमिटी येस म्हणटा तो. ज्या विशयाचेर हांवें उत्तर दिलें ते पुन्हा खरपून घालपाची कांय गरज ना. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान नवोच पोर्टफोलिओ घेतला. हांव तुमचे काय हे स्कॅमाचे डायरेक्शन तुमचे कडेन हाडना, पूण एक मागता की जे हाऊसान डडडीत जाल्ले आहा, वर्बेटिम रिकॉर्ड आहा, जंय तुम्ही चॅक करूं येता, थंय तुम्ही आतां म्हणटा ते जालेच ना म्हणून. कित्याक म्हजें अशें एलिगेशन आहा की फोटीच्यो तिकेटी दाखोवन पयशे काडिल्ले आहात आनी अशें हे स्कॅम जाल्ले आहा. सो हे तूं लिस्ट म्हाका दिवपाक शकता स्पीकर सर? दीस इज माय डिमांड. आणि हे जर दिवंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता हाऊस कमिटी अपॉइंट करून ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. तुम्ही जर क्लियर आहात, तुम्ही जर सारखे ओपन आहात, हाऊस कमिटी जावची हातून. कित्याक ना? हाऊस कमिटीचे म्हाका अश्युरन्स दी मरे तूं. जालें, तांणी दिवपाचे असल्यार तेन्नाच दितले. हाऊस कमिटी करता मरे. थँक्यू स्पीकर सर. सध्या आसा तसो प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करचो म्हूण बेताळबाटीचे लोक मागतात. बसका आनी प्रेझेंटेशन करून चर्चा जाल्या उपरांत लोकांनी आराखडो रद्द करचो म्हूण मागला. आराखडो परत सरकारा कडेन धाडून रद्द करपाक मागतले म्हूण सरपंच सांगता. कोलमेच्या लोकांनी आराखडो रद्द करचो म्हूण मागलो. माडाचोय विशय कांय वाठारांनी तापता. स्क्रिनीचेर दाखयले कितले सेटलमेंट आहा, कितले ना, कितले हे बोल केले, सगळे ते चॅक केले. चॅक करून कळलं लोकांक बाबा हो प्लॅन सारको ना म्हणून, रॉंग आहा प्लॅन. 2011 प्लॅन धाडलेलो आमी रिजेक्ट केलो. तरी आसता परतून तोच प्लॅन परतून धाडला. तो रॉंग प्लॅन जालो. रॉंग प्लॅन तो करेक्ट करपाक पडलो. म्हणजे रिजनल प्लॅन पळय आहा हो सामको लोकां भिरांतीचो. कित्याक जायते माड वयताय, जावं लोकांचे घर वयताय, कोणागे दुर्ग वयताय, कित्याक आनी हें चडशें वयता सारकें गरीब लोकांगेर. इतले मजगतीं दिवचले लोकांनी प्रादेशीक आराखड्याक मोठ्या प्रमाणात आक्षेप घेतला. टीसीपीर बरोच गोंधळ घातलेलो आसा. अनेक सूचना ज्यो आसात ना त्यो इन्कॉर्पोरेट न करता तशाक तसोच दवरलेलो आसा. टीसीपी अतिशय बेजबाबदारपणान हो करत आसा जो प्लॅन आमच्या समोर हाडला तो फ्रीज केल्लो, तो ओपन केलो. हे प्लॅनिंग अतिशय चुकीच्या दिशेन चल्लेलें आसा. आयज सगळे कडेन घरां बांदून दिता, रस्ते तेच दवरल्या. तांकां त्या घरा कडेन पावोंक ना म्हणून आसा ती घरां मोडटा आनी थंय वयता. तेंच्या खातीर जागो दिलो, घरां वाडली म्हणून तेंच्या खातीर नवीन रस्ते काडिनात. आनी आतां जर हे रस्ते काडिना, आतां जो जागो मोकळो आसा, फुडें त्या जाग्यार घरां जातल्यान शेवटी खंयच रस्तो काडूंकूच मेळचो ना. रोड जर वाडोवपाक फिजिबिलिटीच मेळना. कित्याक जर त्या रोडाचेर जर आतांच्या रिजनल प्लॅनाचेर जर वाडोवन दाखयले जाल्यार इन फ्युचरान जे ओरिजिनल बिचोलकार म्हणून जे आसा पळय आमचे ते बिचोलकार म्हणटा ते हांगासून बिचोलसून भायर वचपाचो तेंचेर पाळी येतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. दृष्टीच्या लायफगार्डांनी संप फाटीं घेतलो. मागण्यो तडीक लावपाचें उतर पर्यटन मंत्री आनी कळंगूटच्या आमदारान दिल्ल्यान संप फाटीं घेतला. लायफगार्डांक आयटकान तेंको दिल्लो. फाटल्या 2 सप्तकां सावन लायफगार्ड पणजे आझाद मैदानार बसल्यात. पगार वाड आनी कामावेल्यान काडिल्ल्या लायफगार्डांक परत घेवचे म्हूण तांची मागणी. घेव एक विराम.